कलेक्टराक मेमोरंडम दिला फक्त इतक्याच कारणा खातीर की जो न्याय जो करपाचो मनीस आसा, जो कलेक्टर इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आनी कलेक्टरान प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जातलें काय ना जाता काय ना तें पळोवन हाजेर म्हाका दिसता चवकशी जावपाक जाय. हालीं दिसांनी आमी पळयल्यात कोण कोण खंयच्यान तरी येता आनी आपआपलेच जजमेंट दिवपाक लागला आनी आपूण एक 10 जाणां घेवन येता, पुलीस स्टेशना दारां वतात आनी कितें तरी करतात. पण हे असले जावन कायदो रस्त्यार येवचे परस तो कायदो कायद्याच्याच जाग्यान जावपाक जाय. ह्या खातीर आमी आयज कायद्याचेर आस दवरून म्हाका दिसता कलेक्टरा कडेन आयिल्ले. कित्याक ते इट इज नॉट द मॅटर ऑफ, परत एक सांगता पयलीं हांवें एक हेका सांगलें, न्यूजाक सांगलें, त्या भुरग्याचे मॅटर ना. हो जे शिकिल्ले सवरिल्ले लोक हे, पण ते मॅटर भुरग्याचे हेजे ना. ते मॅटर आसा की तेका शिक्षण आसा काय कितें, तो शाळेक वता काय कितें, काय तो फक्त त्या मदरसान वता आनी हें शिकता. ह्या खातीर तेजेर डिसिजन जावपाक जाय. हांव कितें म्हणटा, आमी हेतून खंयच कोणें खंय कायदो हातीन घेवचो आनी हें करचें आमी कांयच म्हणिना. आय एम मोर वरीड अबाउट द चायल्ड हू इज हॅविंग अ रॉंग थॉट अबाउट द कंट्री. तेजे देशा बद्दल जे म्हाका दिसता देशाची तेजे मनान तेजी जागृती जावपाक जाय की देश हो आपलो खंयचो. बरें, हांव ते चेड्याची चूक करिना. तेका जाग्यार हाडपा खातीर कावन्सिलींग करचें पडटलें. तेका शिकयता कोण असलें खऱ्यांनी आतां सांगूं येना. दीस मायट बी अ टिकींग बॉम्ब, सांगूं शकना. ताका कोणी तरी वायट शिकयता आसतलो आनी तें वायट फाल्यां तो व्हड जातकीर तेंच घेवन जर फुडें सरलो जाल्यार आनीकूय हेज्याहून वस्ट कितें तरी जावचें न्ही म्हणून घेतिल्लो हो स्टेप, आनी कांयच न्ही. आनी कोण तर आतां बेश्टेच भायर सरून सम पीपल आर कॉलिंग, म्हाका नांवां दवरलीं कोणें, आरे पिश्यांनो तुमी ते ह्या भुरग्यांचे हेजेर पॉलिटिक्स करनाकात. देर आर एन नंबर ऑफ इश्यूज, यू टेक अप द इश्यूज एंड फायट फॉर इट. बट ते भुरग्यांचे म्हाका आयज त्या भुरग्याक खंय तरी कावन्सिलींग करपाची गरज आसा. इट इज क्लियरली विजिबल इन द व्हिडिओ इटसेल्फ की तो मनीस जेन्ना ताका विचारता, हांव त्या मनशाची सायड घेना आनी हांव त्या भुरग्याची चूक म्हणिना, पण हांव म्हणटा कितें, त्या भुरग्याक तो विचारता जेन्ना तेणें आयकलें आसतलें म्हणून तो ताका विचारता न्ही, तो भुरगो अशें रॉंग थॉटार आसा म्हणून ते कळचें कोणें तरी ताका सुदरोवचो असो तेजो पॉयंट फाटलो हेतू आसपाक जाय आमचो आतां काम करतना. हांवें कलेक्टराक निवेदन दिलां हेतून भितर क्लियर इन्वेस्टिगेशन जावन प्रॉपर म्हाका दिसता ह्या भुरग्याक कोणी जें शिकयलें, ज्या मदरशान जर तो जे वता म्हणटा त्या मदरशान वचून हेका कोण शिकयता तेजें पयलीं शिक्षण चाचून घेवपाचें आनी तेजे कडेन विचारून घेवपाची, तेजी चांचणी पयलीं घेवपाची आनी तेका हें कोणी शिकयलें आनी हें कित्याक खातीर तें जालां ह्या खातीर आयज बजरंग दलाचे दक्षिण गोवा सहसंयोजकय आमचे मदीं आसात आनीक तशेंच गोवा विभागाचे गोरक्षा प्रमुख भगवान रवींद्र रेडकरय आमचे मदीं आसात. हेजे खातीर हांव म्हणटा फक्त इतकेंच की आमी हो कायदो आमी हातीन घेवन आमी जस्टीस करूंक आयले ना. आमी कलेक्टराक न्यायाधीशा कडेन म्हणजे जिल्हाधिकारी जो आसा हेंचे कडेन एक कागाळ घेवन आयल्यात की ह्या मॅटरान तुमी लक्ष घालात, हातून कोण दोशी आसा कितें ना, त्या भुरग्याक शिक्षण कोण दिता. फक्त एक व्हिडिओग्राफर कॅमेरा घेवन येता आनी तो भुरगो वायट उलयतलो अशें ना. तेज्या मनान तें आशिल्लें म्हणून तो बाबडो तें उलयलो, पण तेका कोणी शिकयला हेजेर कडक शासन जावपाक जाय. आनीक हे सगळे जे इल्लिगल मदरसा जे लोकेलिटी भितर जर चलतात, मायना कुर्तोरीन एक लायव्ह एग्जांपल आमचे कडेन, मायना कुर्तोरीन फाटल्या दिसांनी एक मदरसा इल्लिगल रुमडामळार मदरसाचेर रेड मारून भुरग्यांक रेस्क्यू केल्लो आसा. आनी वाय दॅट टर्म इज कॉल्ड रेस्क्यू. आनी तोय भुरगो युपीचो, हो जो व्हिडिओचेर आसा तो भुरगो युपीचो. ताका गोंयान आयले नंतर, गोंय हें सुशिक्षीत राज्य जर आमी म्हणटात जाल्यार तो भुरगो स्कुलांनी वचपाक जाय. ताजो जो सिलेबस आसा तो गव्हर्मेंटान ठरयल्लो सिलेबस आसपाक जाय. तो कोण तरी आपलो सिलेबस वेगळो ठरयतलो आनी पाकिस्तान की जय जर ह्या सिलेबसा भितर आसतलें जाल्यार हें गोंयान न्ही, भारतांत खंयच चलचें ना. जाल्यार ह्या खातीर म्हाजी एकच विनंती जी आशिल्ली ती आमी आतां कलेक्टरा कडेन निवेदनाच्या रुपान मांडलेली आसा की तुमी आमकां जें आसा हाजेर क्लियर कट कितें आसा तें तुमी तुमचो रोल जस्टिफाय करात. हांवें सरळ